तजमुखार जी बात तुम्ही पैसे देऊ नका, दवलतला ताबडतोब काढा. नमस्कार. नमस्कार. हांव डॉक्टर गजेंद्र नाईक, समाजसेवक. आज आम्ही सदाशिवचे जय दुर्गा माता क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ह्याच्याबद्दल हेणे मोस केले लिंगराज पुट्टू कलगुटकर हो आता 6 म्हयन्याच्यान एका ताका सगळं नाटक करते आसा. 3 महिने नापत जावन गेल्लो. तेजे नंतर आमी लोकांक कंप्लेंट केल्यानंतर CBI येवन हेका धरून व्हयले आनी तेजे नंतर पडलें आतां कोणाक पत्ता ना. आज CBI बी ना, गव्हर्मेंट ना, अधिकारी ना, DC ना, SP ना, कोण ना, मिनिस्टर बी ना, कोणाकून पत्ता ना. म्हणजे परिस्थिती कितें आज 600 लोकांले 54 कोटी 54 करोड रुपीस आज नापत्ता प्रताप जाल्ले आसा. हेका कोण ना, आवय ना, बापूय ना, कोण ना, गव्हर्मेंट ना, कांय ना. सगळे कन्सर्न ऑफिसर्स एक आम उलयचे तयार ना, एक कन्सर्न डिपार्टमेंट उलयचे तयार ना, एक मिनिस्टर उलयचे तयार ना. आमगे हाजी MLA आपण माजी MLA जावं, MP जावं, MLC जावं, आमगे उस्तुवारी मंत्री जावं, कोण ना. म्हणजे ह्या पब्लिकार परिस्थिती कितें बापायन तुम्ही विचार करा. हे आम्ही पब्लिक तुमकां वोट घालून विन केल्ले, आज आम्ही रस्त्यार पडल्यात. तुमगे परिस्थिती कितें आज इतले कोटी रुपया आमगे सदाशिव असले कुग्रामांतल्यान पयसो लुटून व्हयलो. हेका तुमी सगळे लोक शामील आसा म्हणजे दिसून येता. कित्याक म्हळ्यार आज नो अपोजिशन पार्टी, नो रुलींग पार्टी, नो रुलींग सगळे खंयचे MLA, MP, MLC, उस्तुवारी मंत्री खंय गेले, खंय कन्सर्न मिनिस्टर गेले, खंय 6 म्हयन्याच्यान बोमार ते आसा सगळे रस्त्यार पडलात. असले परिस्थिती आमी जगची कशें आज परिस्थिती कितें आमगेले. सो आज आमी तशें म्हण लास्ट फायनल विचार केले, सगळे कन जाले, सगळ्याक मनी दिवन जाले. तशें म्हण तर 1 म्हयन्याच्यान टायम दिलात. 1 म्हयनो मुखाल्ले 2 तारखेक फेब्रुवारी 2 तारीख पर्यंत जर आमगेले प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार आमी हिंच्यान बेंगळूर विधानसौधा मुखार आमगेले खंयचे राजधानी विधानसौधा मुखार सिद्धरामय्या मान्य मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याकच मनवी आमी उपवास सत्याग्रह वतीन दिवच्या घरात. नाल्यार आमकां जगची दुसरी वाट ना. एक आमकां पयशे मेळूं जाय, नाल्यार दुसऱ्या स्थळार आमकां वचून सुसायड करूं जाय. इतली परिस्थिती ज्वलंत समस्या असून सुद्दां हो गव्हर्मेंट आज मन जाला. हो गव्हर्मेंटान नदर दिसना, ह्या ऑफिसार नदर दिसना. हे षडयंत्र कितें म्हणून जावूं जाय. हे प्रजातंत्र व्यवस्थापीत अशी जाल्यार मुखार प्रजे जगचे कशें. आज देश इतलो मुखार चोर लागला, हे जाला आनी आमगेले कारवार भितर आमी फंडा पडटी आसात. आनी ह्या अधिकारी लोकांनी मदीं आनी हे गव्हर्मेंटानी मदीं आनी ह्या आमगेले सगळे खंयचे रुलींग आनी माजी आनी हाली कितें करतात. MLA लोक पूण कितें करतात म्हूण सांगा. असले परिस्थितीत आमी आतां जागृत जावूं जाय. असले ह्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटी भितर आमकां केन्ना अतंत्र परिस्थिती म्हळ्यार हे भरोसोच ना म्हण जालें आतां. म्हळ्यार असले कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लोकांक दवरता कित्याक पयशे. लोकांक अजूनय जागृत जाया की असले कोऑपरेटिव्ह सोसायटी भितर तुमी पयशे दवरनाकात. आनी दवरल्यार बी ताबडतोब कारण तुका पयशे मेळचे ना हे मुखार. कित्याक म्हळ्यार तुका आमकां हे आसा म्हणजे नॅशनलायज बँक्स आसात, आमकां पोस्ट डेव्हलप डिपार्टमेंट आसा आनी कितले कंपनी इन्वेस्टमेंट शेअर्स इन्वेस्टमेंट करूं शकता तुमी. पूण असले मात्र दरिद्र आसा सो कोऑपरेटिव्ह सोसायटी भितर तुमी दवरनाकात. बाबा तुका पांय पण सांगता की तुमी हेतून दवरल्यार बुडले आनी कोणाक पयशे मेळचे ना. तशें म्हणून हे गव्हर्मेंट सुद्दां हे बंदी करता, हे परमिशन सुद्दां दिवचें ना. हे काल